गोंयांत जायते क्रायम, जायते जॉब स्कॅम जाल्लेल्याचें आमकां आयकुपाक येता आनी त्याच प्रमाणे गोंयांत चलयो सुद्दां आतां सेफ ना अशें दिसपाक लागलां. कारण म्हटल्यार ओल्ड गोवा हांगासर अशी एक घडणूक घडली आनी ही घडणूक 2 दीस पयलीं घडलेली आसा. ओल्ड गोवा फेरीबोटीन जायते लोक म्हणजे डेली प्रवास जो आसा तो करीत आसतात आनी त्याच प्रमाणे पयर एक ओल्ड गोवा फेरयेन अशी घडणूक घडली ती म्हटल्यार एक 14 वर्साची चली जी आसा ती ओल्ड गोवा फेरयेंतल्यान वयताली आनी ओल्ड गोवा फेरींतलो एक कर्मचारी म्हणजे तातूंत काम करपी एकटो जो आसा ताचें नांव जावन आसा सुदेश तारी. ताणें एका 14 वर्साच्या चलयेक म्हणजे हरासमेंट केल्ल्याचें आयकुपाक येता आनी त्याच प्रमाणे ही घडणूक पयर घडली आनी काल जेन्ना ओल्ड गोवा पुलिसांनी हाची जी केस आसा ती रजिस्टर केली आनी सोमती म्हटल्यार ताका अरेस्ट सुद्दां केल्ल्याची आमकां म्हायती जी आसा ती ओल्ड गोवा पुलिसांनी दिली. आनी हे हरेसमेंट म्हटल्यार म्हणजे चलयेचो ते 14 वर्साच्या चलयेचो त्या कर्मचाऱ्यान नंबर मागलो, मागीर तेचो म्हणजे तेच्या फाटल्यान वचपाक लागलो, तेका खंय तरी हात लावपाक लागलो, अशे वेगवेगळे म्हणजे तेणी केल्ल्या बद्दल तेका म्हणजे ओल्ड गोवा पुलिसांनी अटक केल्लेली आसा अशें आमकां पुलिसांनी म्हायती दिली. अशेंच वेगवेगळ्या अपडेट्स खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.